नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता खबरो विस्तारान. नवी दिल्लीत जावपा आशिल्ल्या G20 शिखर परिशदेत वांटेकार जावपा खातीर संवसारभरांतल्या प्रतिनिधी मंडळाचे मुखेली नवी दिल्लीत दाखल जावपाक लागल्यात. मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ, नायजेरियाचे राष्ट्रपती बोला अहमद तिनुबू, युरोपीय आयोगाचे अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन हांचे नवी दिल्लीत आगमन जालां. तांकां वेगवेगळ्या केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी उर्बेभरीत येवकार दिलो. मुखेल फुडाऱ्यां वांगडा त्या देशांचे कांय प्रतिनिधी पंगड लेगीत नवी दिल्लीत पावल्यात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन नवी दिल्लीत जावपा आशिल्ल्या G20 शिखर बसकेत वांटो घेवपा खातीर अमेरिकेंतल्यान भायर सरल्यात. आंतरराष्ट्रीय अर्थीक सहकार्याचे म्हत्वाची माची आशिल्ल्या G20 बसके खातीर आपूण भारताकडेन वचपाक भायर सरला अशें राष्ट्राध्यक्ष बायडन हांणी म्हळां. G20 शिखर बसके खातीर राजधानी नवी दिल्ली सज्ज जाल्या. पुराय दिल्ली सुशोभीत आनी आकर्षक रोशनाई केल्ल्या कारणान जगमगून गेल्या. शिखर परिशदेचे आयोजन केला त्या भारत मंडपमच्या कुशीक आंतरराष्ट्रीय मिडिया सेंटर तयार केला. तातूंत विदेशांतल्यान येवपी सोयऱ्यांक भारताची संस्कृती आनी दायज हांची वळख दाखोवपाचो यत्न केला. भारताच्यो कला आनी संस्कृतीचें दर्शन घडोवपी कलाकृती ह्या दालनांत आसात. एक जिल्लो एक उत्पादन ह्या संकल्पनेचें प्रदर्शन लेगीत दवरला. विदेशांतल्यान येवपी वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांच्या सुरक्षा आनी सुविधे खातीर चोख वेवस्था केल्या. पारंपारीक पद्दतीन सोयऱ्यांक येवकार दिवप चालू आसा. फुडाऱ्यांच्या खाणा जेवणा खातीर खासा वेवस्था आसा. परिशदेच्या पयल्या दिसा म्हळ्यार फाल्यां देशाची परंपरा आनी संस्कृतीचें दर्शन घडोवपी खासा कार्यावळीचें लेगीत आयोजन केलां. पुराय दिल्लीत खर बंदोबस्त दवरला आनी येरादारी खातीर लेगीत येरादारी नियंत्रीत केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आशियान देशांतलो सहकार्य अदीक घटमूट करपा खातीर 12 कलमी प्रस्ताव सादर केला. इंडोनेशियांतल्या जकार्तात जाल्ल्या आशियान परिशदेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संबोधीत केले. 12 कलमी प्रस्तावाक डिजिटल बदल, व्यापार आनी अर्थीक सहकार्य, अन्न सुरक्षा ह्या सारकिल्ल्या गजालींचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिला. आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है. भारत आसियान और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है. आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है. 21वीं सदी एशिया की सदी है. हम सबकी सदी है. इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है. मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे. कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. भारताच्या डिजिटल भौशीक पायाभूत सुविधांच्या परिवर्तनाची संवसारीक बँकेन तोखणाय केल्या. ह्या परिवर्तनाचो प्रभाव अर्थीक मळार व्हडा प्रमाणात जाला अशें संवसारीक बँकेन म्हळां. फाटल्या 10 वर्सांत केंद्र सरकाराच्या फुडारपणाखाला हो बदल घडोवन आयला अशें संवसारीक बँकेन उजवाडायिल्ल्या नियाळांत म्हळां. डिजिटल भौशीक पायाभूत सुविधा म्हळ्यार DPI हाका लागून जो बदल 50 वर्सां जावपा अदमास आशिल्लो तो बदल 6 वर्सांत साध्य जाल्ल्याचें बँकेन स्पश्ट केलां. जनधन येवजणे खाला बँक खात्यांचो आंकडो
462 दशलक्षा मेरेन पावला. उण्या उत्पन्न गटांतलो बायल्यो बचती कडेन वळ्यात अशेंय लेगीत ह्या नियाळात बँकेन नमूद केला. राज्यांतल्या 7 विधानसभा मतदारसंघातल्या पोटवेंचणुकेची मतमेजणी आयज सकाळी 8 वरांचेर सुरू जाली. दनपार मेरेन त्रिपुरांतल्या 2 सुवातांचेर भाजपा जाल्यार केरळांतल्या एका सुवातीचेर काँग्रेस प्रणीत संयुक्त लोकशाय आघाडीचो उमेदवार विजयी घोशीत जाल्यात. उत्तराखंडांतल्या बागेश्वर, उत्तर प्रदेशांत गोसी, केरळांत पुतपल्ली, अस्तंत बंगालांत धुपगुरी आनी झारखंडांत डुमरी तशेंच त्रिपुरांतल्या बोक्सानगर आनी धनपूर ह्या 7 सुवातां खातीर मंगळारा मतदान जाल्लें. आयज जाल्ल्या मंत्रिमंडळाचे बसकेंत गोवा शेक धोरण 2023 मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. मंत्रिमंडळान मिनाचे डंप हाताळपा खातीर केल्ल्या नेमाक मान्यताय दिल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. ह्या पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी हेर मुद्द्यांचेरूय विचारिल्ल्या प्रस्नांक जापो दिल्या. Approval of the SHAC, Goa State SHAC Policy 2023 आज कॅबिनेटात अप्रूव्ह केली आसा. And there is a policy for regulating the iron ore dump handling in the state of Goa. Dump policy आणि SHAC policy दोन्ही आज जे आसा कॅबिनेटात अप्रूव्हल दिल्ले आसा. नॅशनल गेम्साचे ऑलरेडी पयशे जे आसा एसएजी कडे डेपॉझिट केले. म्हाका दिसता तरी बॉयकॉट करपाची गरज ना. थोडोसो डिले जालो काय रोखडेच बॉयकॉट करता म्हणून सांगता. पण तांच्यांनी आज वचून डायरेक्टर एसएजीक मेळचे. तांचे पयशे जे कितें असोसिएशनाचे आसा पळय 80% ऑफ द अमाउंट ऑफ दर कॅम्प वी आर रिलीजिंग. कारण तांच्यांनी दिता आसतनाच फॅक्टरी फिगर 1,500 लोकांचे दिल्ले. सो दॅट 60 लोक फाटल्या फावटी नॅशनल गेम्साक गेले. कितें तरी भितर व्हेरीफाय करूनच पयशे दिवचे पडटा. बट टुडे वी आर रिलीजिंग द 80% ऑफ द अमाउंट फॉर दॅर कॅम्प अँड 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ दॅर इक्विपमेंट फॉर दॅर असोसिएशन वॉट दे वॉन्ट. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बसीचो अदमासीक वेळ सांगपी मोबायल ॲपाचे आनी गोवा मायल्साच्या मोबायल टिकेटिंग ॲपाचे कदंब येरादारी महामंडळान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीत शुभारंभ केलो. ह्या वेळार येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो, केटीसीएलाचे अध्यक्ष उल्हास तुयेकार, येरादारी सचिव सुभाष चंद्रा, येरादारी संचालक राजन सातार्डेकार, केटीसीएलाचे कार्यकारी व्यवस्थापक संजय घाटे आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. अमेरिकन उक्त्या टेनिस सर्तीत भारताच्या रोहन बोपण्णा आणि ऑस्ट्रेलियाच्या मॅथ्यू एबडेन ह्या दादल्यांच्या दोट्टी पंगडान निमाण्या फेरयेत प्रवेश केला. काल जाल्ल्या उपांत्य फेरयेंतल्या सामन्यात तांणी निकोलस मिहूद आणि पियोरी हर्बर्ट ह्या फ्रेंच जोडयेक 7-6, 6-2 अशा सरळ सेटांनी हारोवन जैत मेळयलें. आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.